राहुल बाब, काल तुम्ही जे तुमगेले वॉर्डान जे रिजर्वेशन जाला खंय तरी तुमी म्हणलेलें आपल्याचे जे इंजस्ट्रीज जाल्या आतां तेजेर तुमी काल आनी आयज मेळून कितें हें केलें, तुमगे हालचाली कितें केल्या? जेन्ना हे रिजर्वेशन एनावन्स जालें 16 तारखेर हांव इमिजिएटली मुगे एडवोकेटा मेळ्ळो. एडवोकेटान ड्राफ्ट केलो. रिप्रेजेंटेशन हांवें डायरेक्टरा पावयलें बाय 5:30 ह्या टायमार आनी तेजें एक्नॉलेजमेंटूय आमचे लागीं आहा. आयज पासून हे डायरेक्टरान तेजेर कांय एक्शन घेयलें ना. आज इलेक्शन कमिशनर अपॉयंट जालो. द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन विल स्टार्ट नाव. Director has to rectify his mistake. This mistake is created by the Director of Municipal Administration and they are not taking any action at the moment. See, we will approach the High Court of Bombay Bench आणि आम्ही हेजे न्याय हाडटले. But before that, Director has to give his ruling ऑन आर रिप्रेजेंटेशन. आम ते दिल्ले तेजेर तेणी आजून पासून कांय करूंक ना. ते होग बरें ते घेवन बसला. ही इज जस्ट पासिंग हिज टायम. ही थिंक्स दॅट नो दीस वील नॉट बी एंटरटेनिंग अँड ऑल दॅट. हे दीस एसोली हुकुमशाही चलची ना. हेजेर तुमचे कडेन पेपर आसा तेजेर कितें मेन्शन आसा? कितें हेजेर आमी तेणे 70% रिजर्वेशन केल म्हूण आसा आनी वीच इज एगेन्स्ट द लॉ. सुप्रीम कोर्ट हॅज सेड ओन्ली 50% इज द रिजर्वेशन आनी 20% एक्सीड जाला. 9तले 13तले 9 वाडे रिजर्व जाला वीच इज अगेन्स्ट. सो दे कॅन व्हेरी वेल ड्रॉप दीस 2 रिजर्वेशन्स that have been done unconstitutionally. This has been fabricated and therefore I appeal to the director, better sense prevail. तूं तें बेगीन हेजेर निर्णय घे आनी हें रिजर्वेशन भायर उडय. ना जाल्यार आमी कोर्टां वयता ती पाड दुसरी न्याय मेळपाक. पूण आमी तुका घेराव कोतले. डायरेक्टरा वी वील घेराव टुमॉरो. I will take all my voters and घेराव him there. फाल्यां नोटिफिकेशन आउट जावपा आसलेलें न्हू? होय, पूण एज पेपर म्हणटा की नोटिफिकेशन आफ्टर 24th येतलें. CMानूय म्हणलां. हितून गव्हर्मेंटाचो व्हडलो गुन्यांव ना. हें फकत डायरेक्टरान केलां आनी डायरेक्टर जबाबदारी हेजो. सो डायरेक्टर हॅज टू करेक्ट हीज मिस्टेक which if he is not doing then he will have to be punished.